प्रितीच्या भयणी भावांनो, पास्काच्या दुसऱ्या आयताराक पवित्र सभा देव काकुटीची परब समोर ओंपता. पास्काचो गोठ मनान धरून देव काकुटीचे नियाळ करूंक तुमकां शकुंतला कुळेती हे ओस्तोरेची काणी सांगता. शकुंतला बाय प्रोफेशन टिचर आसली. 2017 वर्साक डेंटल चॅकअप करूंक गेल्ले कडेन तिका ओरल कॅन्सर जाला म्हूण गमलें. ओरल कॅन्सर चड करून जे कोण टॉबॅको खातात, स्मोकिंग करता तांकां जाता. पूण शकुंतलाक हें वायट विसान नासलें. ऑपरेशन केल्या उपरांत 3 दिसांनी आपलें तोंड आरशान पळोवंक गेल्ले कडेन ती रडूंक लागली, कित्याक तिचें तोंड बिगडलोलें. पुतान तिचें रडणें आयकून तिचेशी धांवून तो तिका समजावंक लागलो, म्हणून मामी, तुजी कॅन्सराची पिडा तुज्या कुडींतली काडून उडयल्या. कॉस्मॅटीक सर्जरी करून फिजिओथेरपी दिवन तुजें हें दुसरें सारकें बिगडलेलें तोंड बरें करूंक येता. पूण शकुंतला चिंतनान बुडलोली. हॉस्पिटलांतली घरा येतूच तिच्या सोसायटीचो लोक दुसरेच तरेन तिका पळोवंक लागलो. तिची धूव काजाराची आसली. तिचे शकुंतलेचे पिडेक लागून तेचे धुवेचे काजाराचें उतर मोडटालें, सोयरीक जायनासली. शकुंतला दुखी जाल्ली खरी, पूण हिम्मत साणूंक ना. बगोर आपले लागीं घोडटा ते भाशेन करूंक ती वावुरली. शकुंतलान कॉस्मॅटीक सर्जरी देखून करूंक ना. आनी हे भाशेन एनजीओ बराबर मिसळ जावन कॅन्सर अवेरनेस मोटिवेशनल स्पीच ती दिवंक लागली. आपल्या तोंडार आसलेलो गायाचो दाग घेवन कॅन्सरा विशीं सांगतना ती दुसऱ्यांक प्रेरणा दिवंक पावली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, शकुंतला हाची जिविता वरवीं आमकां जायतें शिकूंक मेवता. पयले सुवातेर दर एक माव दाग, गायाचो दाग आमकां एक काणी सांगता. आनी हो गायाचो दाग आमकां उगडास करता. कशे भाशेन आमी उज्यांतली संकोश्टांतली जैती वोन जाल्यात, आनी जितले फावटी असल्या संकोश्टान आमी आसा, हो दाग आमकां एक धीर आनी आलाशिरो आमच्यान हेय फावटी ह्या कोश्टांतली साल्वार जातली म्हणून. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा ते आमी आयकता. आनी दिश्टी पडटा तेन्ना आपल्या हाताचे आनी पांयाचे गाय तांकां दाखयता. तोमास म्हणलो तांच्या सांगाताक जेजू दिश्टी पडलो तेन्ना नासलो. ते खातीर तोमास सोत मानूंक सोदिना. जेजूच्या हाताचे गाय आनी कुशीन आसलेले गाय पळयले बगो सोत मानच्याक ना म्हूण सांगता. जेजून आपल्या हाताचे आनी पांयाचे गायचे दाग दाखोवन आपूण पुणोवन जिवोन जालो म्हूण तांकां पुरावे दितालो. पूण तोमास जेजू खऱ्यानूच जिवोन जाला, जेजूची आयडेंटिटी तपासूंक तो गायाचे दाग सोदतालो. जेजूचे गाय जावं पुरावे ओ जेजूची आयडेंटिटी आमकां काणी सांगता. आनी जेजूच्या गायाच्या दागाची काणी कितें? हातांचेर आनी पांयाचेर किळयांनी केल्ले गाये जेजू किरमी दवर म्हूण पोरगोट करताले. पूण जेजून जेन्ना आपले हात आनी पांय आनी आपली कूस शिसांक दाखयले, जेजून तांकां हे पुरावे कशे दाखयले. कसले पुरावे? मोरणाचेर हांवें जैत व्हेलें, मनशाक पातकांतलो हांवें निवारलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो,
आपल्या ह्या गायच्या धाग्या वरवीं कासा वरवीं मरणांतलो आमकां जिवंत केला, मरणांतले आमकां सुटका दिल्या आनी बोगसणेंतल्यान आमकां जैत म्हणून ही कुरू हे पुरावे ताणें दिले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव मनीस जालो मनशाक पातकांतलो निवारूंक. आनी शेवट मेरेन जेजू जेन्ना कुर्सार कळटालो तेन्ना मेरेन जेजून आपलो निमाणो शेरमांव बोगसण्या वयर केलो. आपल्या कुर्सार मारतल्यांक ताणें बोगसिलें म्हणून बापा बोगोस तांकां, ते नोको ते कितें करतात ते. आमच्या जिविताचे यात्रेन जायते घाये जाल्ले आसा, तरेतरेचे घाये. थोडे घाये पेकल्या जायत पूण ताची माव आजून उरल्या, गायाचो दाग आजून उरलेलो आसा आनी गायाची दाग आमकां दर एकल्याक काणी सांगता. कसली काणी गाय? राग आनी झगड्याची काणी वो बोगसण्याची काणी उगडास करता गाय. आयज आमी देव काकुटीची परब करतना जेजू बोगसण्याचे आनी काकुटीचे मुखामोळ म्हूण आमकां उगडास करता. बोगसणें मागात आनी बोगसणें दियात हेंच म्हजें मागणें. आनी मागणें देवान आयकून तुमचेर बापाचो आशिर्वाद मागता.